गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे तुम्ही आहाय न्हू सगळी बरी आम्ही हाय सगळी बरी आणि आतां व्लॉग कमेंट्स करता आणि सकाळी नाही बाशेत क्लिपिंग काडले ब्रेकफास्टाची आयज चपाती आणि शाकोती हालो कालची रातची सो शाकोती नाही भाकऱ्यो हायल्ल्यो सो तेजे क्लिपिंग काडलो ते हेजे उपरांत घालता ओके आणि ब्लॉग कमेंट्स करता आज माझे मन नाही सांगलो न्हू कालच्या ब्लॉगान 2 दीस ब्रेक घेतो म्हणून बट मागीर आमगे यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स मागे फ्रेंड तेणे मेसेज घायलोली आपूण तुगे व्लॉगार सो तेणे आनी मागीर खूब यूट्यूब फॅमिली मेंबर्सूय रावताय न्हू मागे व्लॉग्सांक तो केद्दे जाताय मिनी 4 मिनटाचे जाता 5 मिनटाचे जाता ते अशें चोवपा ना की जात न्हू ते हांव तुमचे कडेन शेअर करतलें आनी आयज आमगे फुलांचें कितू जालें ती रेडू घायलें तेंकां आनी तरी पूण तिशी घायल्या इतली भरपूर जालो हा डिफरंट कलर जालो हा येल्लो जालो हा ती दाखयता तुमकां चोय येल्लो कलर जालो हा ती रेडूय थोडी भायर हाय तर काडून जाय आनी थिंगा कास्टेपल जालो हाय आनी थिंगा रोज जालो हा आयज डे शेअर करतले आयज डे न्हू आफ्टर इवनिंग शेअर करता म्हणटा तो आज जालें 1:30 व्लॉग कमेंट्स केला हे आनी आतां एडीट करता ग्लॅम गला एडीट करता 3 व्लॉग येवपा जाय न्हू काल घालूं ना तो ग्लॅम गला खत रिल्स घायले सो ते आनी थँक्यू एवरीबडी मागे रिल्सां लायक जाताय म्हणून आनी खूब जाणांनी हें केला सांगला इंग्लीश वा हिंदी हांवें हें केलं न्हू क्वेश्चन घायलो न्हू तुमकां इंग्लीश जाय जाल्यार इंग्लीशीर ना जाल्यार हिंदीचेर तर हिंदीचेर हें कोराय म्हणून अजून कोणें पोलाचेर आनी हें करूं ना जाल्यार कोरा थिंग 100% म्हाका इंग्लीश येयला हिंदी 1% पण येवंक ना आनी कमेंटाचेर घायला कोंकणी कर म्हणून सो कोंकणी आजून म्हाका तें ऑप्शन मेळो ना ओके हांव जस्ट शिकता न्हू शिकता आनी कोत्ता हांव तें सो म्हाका जस्ट हिंदी कोंकणी घालीत न्हू जाल्यार ते कोंकणी उलयत ना ते मराठी उलयता कोंकणी टायप करून घायल्या बाहीन ते मराठी उलोवं लागता सो तेका लागून कोंकणी ऑप्शन सायडीक दवरलो हा कोंकणी मे बी फ्युचरान हांव घालतलें सारकें प्रॉपर ते हाय कोर्सीस आसताय न्हू ते करतले म्हळ्यार चड म्हारगे ते लाखांचेर पडटाय कोर्सीस हाय ते म्हारगेले सो ते आजून हांवें करूं ना ल्हान बजटा बसय ते कोर्सीस केले आनी ते तुमच्या मुखार हाडा आनी ते थोडे हाय करूं जाता बट ते चड हें जाता सो म्हाका कोण जाता पळय तशें तुमकां सद्याक इंग्लिशीनूय हाडटा कित्याक खूब जाणांनी इंग्लिशीन नाट सांगला सो इंग्लिशीनूय सद्या हाडटा आनी थोडे जात जाल्यार हांवें म्हाजे वॉयस ओवर घालून मागीर हाडूंक ट्राय करतलें अशें चिंतिल्लें हांवें आतां की कोंकणी म्हाका कमेंट येयलो न्हू सो विडियोज करतलें आनी तेजेर हांव मागीर कोंकणी हांव मागे वॉयस घालतो म्हणून सो तुमकां कोंकणी मेळटो कशें न्हू सो तशें बी हांव ट्राय करता मुखार आनी ग्लॅम गलाचेरूय हांव रिल्सूच हें घालता रिल्स आनी मोटिवेशन ब्लॉग सो तुमी आजून चोवना जाल्यार थिंगाय वचून चोयाय आनी आज जिवा बरें दिसता हॅप्पी हा सगळे बरे भाशेन जाले आनी सगळे देवान हें केलें सगळें सारकें केलां आनी येस वी आर बॅक ऑन ट्रॅक सगळे चॅनलाचेर ते जेवणाचें रेसिपी कांय शूट करूं ना ह्या दिसांनी जावंक ना कशी रेसिपी कसली शूट करपाक सो मुखार करतले आनी मागीर डेली ब्लॉग्स आहाय ते तुमी चोयाय स्कीप करून चोयनाकाय आख्खे चोयाय लायफ स्टोरीचे पळयाय ग्लॅम गलाचे चोयाय आनी मॉम हे किचनाचेर आहा न्हू तेजेर हांव इंग्लीश कोत्तालो सो तेजेर हांव इंग्लीश करून आतां कोतालें हांव पूण आतां हिंदी कॉमेंट्स केलें तेजेर हिंदी सो ऑल ओवर इंडिया आहा न्हू सो तेंकां चोवपाक कशें मोस्टली लोकां हिंदी सोजमोता न्हू भायल्या लोकांक सो तेका लागून हिंदी केला मॉम किचन हॅक्सा हिंदी केला सो तुमकांय सोजमोता चोय सो तुमी थिंग हिंदी चोय हेजेर लायफ स्टोरीचेर आनी ग्लॅमाचेर इंग्लीश रिल्स आनी तेजेर हिंदी रिल्स घालता आनी फेसबुकार कोण चोयना जाल्यार फेसबुकाचेरूय चोया वचून ओके मागीर मेळटा तुमकां मातशें एडिटींग कोत्ता 1:30 जालें न्हू 3 विडियो अपलोड करूं जा सो तेका लागून मागीर मेळटा न्हेसला आनी पॅन्टीनू दोरी काडल्या चोय दोरी काडल्या पॅन्टीची आनी आतां घेवन भोंवता कित्याक काडल्या रे काय पॅन्टी दोरी काडल्या आनी घेवन भोंवता आतां तुमकां सकाळ मेळो न्हू चोय आतां मेळटा आनी आतां मातशें भायर सोतें ओके सो दाखयता तुमकां वयता आनी आयज हांव मोस्टली व्लॉग घालपाना बॅकअपाचे ब्लॉग आसा जाल्यार प्लस पॉयंट एकूच आसता ते एक दिसाचो बाय बॅकअपा व्लॉग आहा न्हू ओके हेल्पूट च्या पिलाय सांगलो तेका दुसरी हाडी ना काही घरान तरी भितर ग्रीन बॉक्सान हाडली आनी प्लस पॉयंट एक दिसा बाय बॅकअपा ब्लॉग आहा न्हू जाल्यार 8 शार्प ब्लॉग येता म्हागेलो सो आयज म्हाका कांय बॅकअपा ब्लॉग ना तेका लागून 8 शार्प येवपा ना ब्लॉग ते आमी कितल्या पारा पावतली ते म्हाका खबर ना न्हू तेका लागून आतां हेचें न्हेसलें
ते काय पयलीं न्हेसयलोलो न्हावयलोलो न्हेसयलोलो पयलींच आनी हांव आंगार उदक घायला कित्याक आंग सगळें चिकचीक जालेलें घामान. हय ना रे दुसरी हाड रे बरी ही तासू रे कित्याक काटा ती आतां मातशी चाव वतले तेगे पॅन्टीचेर ती काड आयसाल न्हेसनाक पयलीं च्या पिवया आनी मागीर आमी न्हेसया म्हणून ना आपल्या पयलीं न्हेसोय हूंय. सो पयलीं न्हेसयलें तेका आनी आतां आंगार पडलो म्हणून आतां हें करता. नायज हांव तोंडाक कांय लावपा ना जस्ट हांवें फेस वॉश केलो आहा म्हणल्यार न्हावला येवनूय न्हांवतलें मागीर घामा वास माता न्हू तेका लागून. सो जस्ट आतां यादले पावडर लायतलें लिपस्टीक लायतो जालें. या आतां ते दुसरो पॅन्ट घेवन येयल्या ती हो मातशें चाव पडल्या म्हण तेका ती आतां नाक जालें. दुसरी पॅन्ट घेवन येयल्या ती नाकूय आपल्या घाल चाव वतली म्हणून. सो आतां च्या पिले आमी. हायड एंड सीक बिस्कीट हाडलोली न्हू काल 2 हाडलोली तेडीन काल एक खायलोली आनी एक आयज खायलें आमी दोगांयनी म्हळ्यार हांवेंच तो चाव पितालो पी सांगला च्या वांगार रोतयली सगळी चलोचो येता लिपस्टीक लायता मातशें हिंग थिंग जावपा उपाना सारको परफेक्शन सारको परफेक्ट जावपा जाय तें सगलें. सो न्हेसता हांव आनी गोरमेन सोंसूं जायना. ओके मेट तुमकां मागीर. सो गायज आम आतां भायर सरता. आयजूय हांव कानात घालो इसरोलें मागीर म्हाका शांती उगडासूं ना कानांतले पयर मागीर न्हू होणी सात म्हाका तुगे कानांतली खंय हाय काय अशें युट्यूबाचेर न्हू पर्सनली आनी तो मनीस न्हू आय चल मागीर कानां दुखोत म्हणल्यार हांव काडून दवरता म्हणल्यार. ओके हियर यू कॅन सी हियर ऑन द विडियो. सो आतां वयताय आमी सगळीं बाराबर. ओके आमी खंयूय वयताय न्हू ती सगळीं बाराबर चाराय वयता आनी मॅफी आहा जाल्यार हांव आनी मॅफी भोंवताय. मॅफी बारा हांव खंयूय भोंवता मॅफी बाराबर खंयूय वता तो म्हाका भोंवपा डिनरा ना जाल्यार सूप खावपा तो वता म्हाका. तो ना न्हू जाल्यार आमी वयता जाल्यार हांव मामी बाबा तिगाय नाजाल्यार आमी सगळीं 5 जाणां भोंवप आमगे अशें हें ना. कित्याक आतां हांव अशें एकलें खंय वचपाकू मन येयना म्हाका सारकें. सगळीं वयताय बाराबरू आमी. सो दाखयता तुमकां मागीर मेळटा. ओके आनी पिंक हा दोनूय गाडयेनूच दवरलेली वकल्या सो आयज ब्लू घायला हेचेर. आयज एक कडेन आमगे काम जालें आतां थंय बाजारान या बाबा डॅडी कडेन तूं गोरमी जाता ना चड गोरमी जाता. बरी आहाय ते कडेन. घरा आनी कितें हाडूंक गेलो तें दाखयता तुमकां. स्पेशली आमी हाडूंक गेलो कितें तें सगळें दाखयता तुमकां. आनी दाखयता तुमकां कितें कोजाल उगडास येयला आसो येयलो. तोरां हाडलें खावपा शिरो करपा तोरां ती. ओके मागीर मामीन गेले आंबे मागीर हें न्हू सगळें नुस्तें सुंगटां ही सुंगटां हें सगळें न्हू सँडल्स हाडले सिसिलाक आमी. आनी ओके हेचे हाडले तेणें हे हाडले आमी घेवन आमी आपल्या कडेन गेल्या वर्साचे हाडले ते न्हू. सो सिसिलाकू हाडले आमी. आनी सेकेंड थींग म्हणल्यार 150 पडले सँडल. आमी व्हडल्या व्हडल्या शॉपांचेर घेवन आमी ते बसताय पळय तेंकोडे बसताय म्हणल्यार ते सेल कसो लायताय तेंकोडे गेले 150 पडले आमकां ते सँडलां. आनी आतां कासार जालें सारकें ताका लागून ब्लॉग नाका म्हणलें कोना म्हणलें फाल्यां कोतो एडीट करून घालतलें. ओके एक पोस्ट घालता टुडे व्लॉग वील नॉट कम म्हणून मेळटा तुमकां मागीर.
ते सुंगटां हाडल्या तुमकां मातशी दाखयलें वाग्यो टायगर प्रॉन्स आनी थंय हाडल्या बांगुल्ल्यो ही हाडल्या थोडी कितें नुस्तें हाडल्या सगळें नुस्तें तुमकां मातशें दाखयलो न्हू तेका लागून मामीन आतां सगळें काडला तिसरें न्हू म्हाका हिंदी चॅनलार शूट करूं जाय आसलोलें कासार कोसार दिव येता येता बाबा उल मारता गाय आतां तिसऱ्या न्हू कोडी केल्या हे फास्ट फास्ट तेका लागून शूट करूं पावना रेसिपी शूट केल्या कोडयेची पूण ती तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान घालतलें ह्या व्लॉगान घालपाना असो व्हिडिओ व्हडलो जातलो तेका लागून फुडें हाल्याच्या व्लॉगान बी घालतलें ओके आनी हाचो व्लॉग हिंगा काबार करता तुमकां बहुत दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय